गाइज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळे बरे आसतले आणि सगळे बरे आसपाक जाय. आम्ही बीन बरी आसा. सांजची नाही 4:30 जाल्ली आसा आणि आमच्या हांगासले वेदर सांगू तुमकां. वेदर सांगना डायरेक्ट तुमकां दाखयता. तुम्ही पळोवन घ्या. एकदम थंडगार अशें वेदर जाल्लें आसा आणि भरपूर बरें दिसता सामकें. म्हटल्यार न्हय गरजूय आसली आणि अचानक असो न्हय पावस स्टार्ट जालो आणि तोय बीन गडगड बीन स्टार्ट आसा. आवाज येतात आसतलो तुमकां. सो बरें दिसता सामकें न्हय रे. आणि हांगसर बसून आमी एन्जॉय करता सामकी. सो हांगसर संजय आसा, मम्मी आसा. सो चला तर पळोवन घ्या आमच्या हांगासले वेदर सद्याचे कशें आसा ते आणि मागीर तुमी कमेंट करून सांगा तुमच्या थंय बी वेदर अशें जालें की ना तें. ओय ओय हाय करा गे. हाय हाय कर रे. हात दाखव, हात दाखव. पाच मिनटं फक्त पाऊस पडलो म्हटल्यार वेदर एकदम थंडगार केले पावसान सामके. थँक्यू पावसा तुका. कारण खूब गरमी जाताली, इतली गरमी जाताली ना आणि वेदर बरें जालें पळया सामकें. सो पावस आतां कमी जालो आणि बरें दिसता सामकें. बारीक बारीक शिंव व्हरता आणि जमीन पळया सामकी वली जाली. बरें दिसता. खरीच नाही पावसाची गरज असली. इतली गरमी जाताली सकाळच्यान आणि आमी एक्चुली नाही मिरसांगो घातलेले सुकत बेगिना बेगिना भरले सामके. बरें दिसता सामकें. तरी पावसान नाही काळोख केला उब्यात. ह्या सायडीन पावसान नाही काळोख केला. तरी पावस येतलो आणि येयलो नाही जाल्यार आनीक बरें दिसतलें. हे पळयात कुळागरान दाखयता तुमकां. हे पळयात सगळीं झाडां बिडां सगळीं खूश, माती खूश, मातयेचो वास येता बरो. हे पळयात अचानक स्टार्ट जालो. जस्ट घडघड स्टार्ट जालो. घडघड स्टार्ट जाता 2 मिनटां भितर नाही पावस घसघसोन स्टार्ट. सो बरें हा. अचानक सद्या पावस बीन स्टार्ट जाता. तरी बट आमी अलर्ट आसली कारण मिरसांगो सुकत घातलेले नाही तेका लागून अलर्टूच रावल्ली. म्हटल्यार अचानक पावस स्टार्ट जाल्या उपरांत नाही मिरसांगो भरूंक हे जाता ना तेका लागून. आनी हांगसर बरें कळे फुल्ल्या. हे पळयात सांजच्या टायमार मागीर काडपाक जाय. बरें फुलतात सामके. हे पळयात. सो मागीर काडटले आणि झाडांय मातशी खूश जाली आसतली नाही. गेलो आतां मातसो पावस गेलो तरी बट येतलो दिसता सांजच्या टायमार. हे पळयात काळोख करून आसा तो. आणि गरमी एक्चुली जातात तितली. सो मातशें जरी पावसाची गरज ही आसतातूच न्हू. बरें दिसता मातशें. पण पावस येवन गेल्या उपरांत नाही आनीक गरमी जाता मागीर. बट आतांच्या पुरती तरी नाही बरें आसा वेदर. बरें जालें सामकें पावस येवन. आमकां थंडाय मेळ्ळी मातशी. सद्या नाही गरमेची हालत जाता नाही ती सांगो नजो. इतली सद्या गरमी जाता. आणि कालचो व्हिडिओ तुम्ही पळयलाच आसतलो. कालचो म्हटल्यार हेज्या पयलींचो व्हिडिओ पळयला नाही तो 4 दीस पयलीं हांवें शूट केल्लो आणि आयज कंटिन्यू करता. सो हे गायज गुड मॉर्निंग. सकाळची 11 कितें 11:30 जाल्ली आसा. 11 11:30 कितें तरी जालें आणि सद्या तरी कडक वत येयल्ली आसा. परत काल राती पाऊस पडला. सध्या पावसाचें तशें वातावरण आसा
आणि पाऊस कंटिन्युअसली मधी मधी पडटा आमच्या हांगसर तर. आणि त्याच्या भायर कालचो व्हिडिओ तुम्ही पळयलोच आसतलो, म्हटल्यार आमी हॉस्पिटलान गेल्ली तेन्ना हांवें गांवठी मिरसांगो बीन हाडलेले. सो ते आतां म्हाका सुकत घालूंक जाय. आनी तेच्या उपरांत गांवठी आमटण बी आसा. ही पळयात गांवठी आमटणीचोय बीन म्हटल्यार ऑर्डर आसा म्हाका. सो लक्कीली न्हय गांवठी आमटण गावली म्हाका, आमटण म्हणटात तशी. सो ती बीन सुकत घालूंक जाय म्हाका आतां. आनी थोडेशे गांवठी मिरसांगो हाडल्या काल म्हापसा गेल्ली न्हय, सो चिकपाक तेन्ना ते म्हटल्यार न्हय एक UK ऑर्डर आसा, UK धाडपाक जाय. ती कस्टमायज ऑर्डर आसा गांवठी मिरसांगांची, फकत गांवठी मिरसांगो. सो ते बीन आतां सुकत घालतले. हे पळयात फकत 1 किलोच जाय आसले. आनी भरपूर गांवठी मिरसांगो म्हारग आसता सद्या तर हे सुकत घालता. आनी गरमी पळयात भरपूर अशी गरमी जाता, ना वारो ना कांयच सामकें. आनी घुमघुमोन असो पावस आसा. हो पळयात त्या सायडीन तर पावसान काळोख केला. सो डेलीचोच जाल्लो आसा पावस, काळोख करता. एकदां रातचो पडटा, एकदां दिसाचो पडटा, अचानक स्टार्ट जाता. ते दीस जो पावस पडला ना, ह्या व्हिडिओन जो स्टार्टिंग कंटिन्यू केला ना हांवें, तो अचानक असो सांजच्या टायमार पावस पडलेलो. म्हणजे आमी मिरसांगो कट करताली पळयात हांव, संजू, मम्मी, त्या दिसाचो तो पावस आसा. कंटिन्यू पावस पडलो अचानक असो. सो तेज्या उपरांत म्हाका व्हिडिओ कंटिन्यू तो करूंक गावोकूच ना, म्हटल्यार आयज करया चल. सो अशें तरेन चला सुकत घालून घेता. थोडेशे शूज बीन म्हाका धुवपाक जाय, कारण फाल्यां एक खंय तरी वचपाचो प्लॅन आसा, तेका लागून म्हाका शूज बीन जाय. ओके, तर चला आमटन मातशें सुकत घालता. तिका मीठ बीन लावना अजून, सो मीठ बीन लावपाक जाय. सो सगळ्यान पयलीं न्हय गांवठी मिरसांगो सुकत घालता. आनी गरमेन सद्या इतली चिडचिड जाता ना भरपूर सामकी. हेचे देठ काडूंक जाय, ते एक काम आसा आतां. कामात न्हय काबार जायना, कामां आमची केन्ना काबार जातली न्हय कांय सांगो नजो. खरें सांगता तुमकां काय, कामां आमची मेन म्हटल्यार काबार जायना. भरपूरशीं कामां आसात, म्हटल्यार मसालो बीन पॅकिंग बसोवंक जाय. आतां कशें कितें पळयात बरें आसा मिरसांग, गांवठी प्रॉपर गांवठी मिरसांग. ओके पळयात. सो गांवठी मातशी थिकसण आसता. हा मातसो वारो येयलो आतां. घालता आमटणीचेर कपडो धाकतले आनी ह्याच पिशवेचेर हांगा दवरतले. अशें तरेन मागीर ती कवर केली पळयात. सो गरमी जाता, इतली गरमी आनी गरमेन म्हाजी चिडचिड जाता सामकी, खूब सामकी गरमी जाता. आनी गरमेन कामां जायना, जिवाक इतलो त्रास जाता ह्या गरमेन जाणा कितें सांगू. सगळ्यांकूच जाता आसतलो, म्हाका तसो. हे पळयात 2 कामां जालीं. आतां शूज बीन हांव धुवपाक घेतलें मातशें. मम्मीन हांगसर दिले काड्याचे सुकत घाल म्हणून. सुकले तशें ते तरी पण घालता आमी. आनीक मातशी कुरकुरीत जावनी म्हणून. आनी मम्मी धुता तोप. मसालो भाजलेलो ना तो तोप धुता, कारण आमकां पॅकिंगेक बीन जाता जाय 2-3 दिसांनी. फाल्यां तर पॅकिंग जावची ना, कारण फाल्यां खंय वचूंक जाय तेका लागून. सो पॅकिंग 2 दिसांनी तरी घेवपाक जाय, कारण संजूकय हॉलिडे मेळपाक जाय ना. मेन म्हटलें इतलो मसालो पॅकिंगेक बरो टायम वयतलो तेका लागून. सो चला शूज बीन धुता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ट्युशन पळय कशी जाल्ली आसा, एकदम बुरशें जालें. आनी आतां चकचकीत अशें धुवपाक जाय म्हाका. ते पावसान काय मागीर येवच ना, आतांच 1-1.5 म्हयनो घालपाक जाय. हे पळयात कितले बुरशे जाले पळयात. सो बरें चकचकीत आतां धुवन घेतले. सर्फ बीन घेवन येयला हांव भायर. सर्फ ब्रश बीन सगळें घेवन येयला आनी हालत काबार जाली वता. एकदां शूज बीन धुले आनी मम्मीन न्हय हांगसर तस्त मागीर तोप बीन सगळें धुवन घेतले, कारण आतां पॅकिंगेक जाय पडटलें न्हय. हे पळयात चकचकीत केलां सामकें. आनी दुसऱ्या सायडीन हांवें न्हय सगळे शूज असले आनीक थोडेशे गोश्टी असले ते धुवन घेतले. आतां हांगसरूच सुकत घालता, कारण ते आयज सान मेरेन न्हय बरें सुकून येवपाक जाय शूज. तेका लागून कडक वत आसता तशें, पूण मदीं मदीं दमट जाता न्हय तेका लागून. सो हांगसरूच घालतलें हांव सुकत. सगळ्यान पयलीं हे घालता. संजून म्हाका एक काम दिल्लें, हेल्मेटाचें मातशें सुकोवन दवर, धुवन दवर. सो बरें म्हटलें.
सो शूट नाही ते असे दवरता हांगसर. चला सुकतले सगळ्या गोष्टी आता नाही बरे सुकवून येतले. हे पळय तरी आणि 2-3 तसता ती हे करता म्हणजे ही आमकां पॅकिंगेन खूब मोठी बरी पडटली नाही तेका लागून बाकीच्या नाही ते अशेंच धुवून घेता. ओके 2000 years later. तर गाईज सांजची नाही 5:30 जाल्ली आसा आनी आतां खंय तरी हांव व्हिडिओ नाही कंटिन्यू करता. दिसभर ना एक्चुली बिजी उरले आनी आतांय बीन खरें तर बिजीच आसा तरी पण म्हटलें व्हिडिओ कंटिन्यू करुया आनी तुमकां अपडेट दिवया. तर हांगसर सद्या हांव न्हय हे पळयात गांवठी मिरसांगो ज्यो आसा न्हय ते कट करपाक बसलेले आसा. थोडे कट करून घेतले आनी थोडे जे आसा न्हय ते म्हटलें आतां कट करून घेवया आनी तितलेच उरले ते पळयात बाकीचे कट करून घेतलेले आसा. आनी ही ऑर्डर आसा UK धाडपाक जाय. ही ऑर्डर म्हटल्यार पावडर जाय गांवठी मिरसांगांचो पावडर जाय. सो ते बीन दिवपाक जाय गिरणीचेर कुटूं. सो सद्या नाही बिजीच वयता सामकें व्हिडिओ प्रॉपर करूंक गावना आनी भायरूय वेदर ना सामकें पावसाचें अशें जाल्लें आसा. सद्याचें वेदर अशें आसा आमच्या हांगसर म्हटल्यार सांजचें सदांच नाही पावस काळोख करता आनी सद्या सुद्दां पावसान काळोख केल्लो आसा तो पळयात. सायडीन सुद्दां नाही पावसान काळोख केला सामको दोन्ही सायडीनसून काळोख करून आसा आनी सांजच्या टायमार नाही अचानक असो पावस पडटा. सो बेगिना ना हे मिरसांगो बीन आमी भरून घेतले कारण पावसाचें सांवय ना नाही तेका लागून. आतां म्हटलें ते कट करून घेवया आनी सायड बाय सायड म्हटलें तुमकां अपडेट बी दिवया की व्हिडिओ जो आसा न्हय तो कंटिन्यू करूंक पावोकूच ना. सो हे मिरसांगो जे आसा न्हय ते हांव आतां कट करून घेतले सगळे आनी आमटान बीन सुकत घालून घेतलेली आसा तेका मीठ बीन लावपाचें आसाच फक्त. बाकी अशा तरेन हे काम करपाक बसलां हांव सद्या.